संघाच्या कोकण प्रांतांतल्यान गोंयचे संघचालकाचे फुडारपण सोडल्या उपरांत आतां सुभाष वेलिंगकारान समांतर संघटना लॉन्च केली. भारत माता की जय संघटनेच्या लोकार्पण सुवाळ्याक स्वामी दुर्गानंद गिरी आशिल्लो. गोंय आनी कोंकणांतल्या 19 तालुक्यांनी ती आसतली. सुमार 130 पंचायतींनी तिचो वावर आसतलो. समाजांतल्या सज्जनांक एका बॅनरा सकयल हाडूंक खंय ती संघटना वावुरतली. निवडून आयिल्ली न आयिल्ली असंख्य जनता हांगा बशिल्ली आसा. तांणी केन्ना हाव धरली ना. राजकारणांत बरे लोक जाय. राजकीय क्षेत्र दुर्लक्षित करपाक जायना. त्या ठिकाणी सुद्धा बरे लोक येवपाक जाय. तांणी फाटीं रावपाक जायना. जाल्यार ते गढूळ वातावरण जे आसा ते शुद्ध जातलें. राजकारणांत निवडून येवपा खातीर पयशे लागपाक जायना. अशा पार्श्वभूमीचेर राजकारण्यांक गोंय विकप आमकां परवडटलें काय ना असोय विचार करचो पडटलो. राजकारण निषिद्ध ना. स्वता काम करचें ना. नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन. बट दॅट डज नॉट मीन दॅट वी आर नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएन्स पॉलिटिक्स. राजकारण जे आसा आमकां नरकासूर जाय काय ना हे आमी ठरयतले मरे. रावण जाय काय ना हे आमी ठरयतले मरे. त्यामुळे अशा प्रकारचे सगळ्यो गरजो समाजाच्यो ज्यो आसा ह्यो घेवन भारत माता की जय फुडें वचपाचें आसा. म्हणजे समाजाक ताचो फायदो जावपाक जाय आमचो सगळ्यांचो. नाजाल्यार जमून उपयोग कितें. आणि म्हणून 22 सेल्स केल्ले आसा. कार्य विभाग केल्ले आसा. ते फुडल्या 18 जुना पर्यंत कार्यरत जातले हें सांगपाक म्हाका आनंद जाता. ही गोंयभर वाडपाक जाय आणि ताचो शेवटचो आधार कोण शक्ती केंद्र आणि वयल्यो सगळ्यो कमिटी आसा त्यो सगळ्यो मेळून ही कामां कशी पर्कोलेट जातली अशा पद्दतीन पळोवपाचें काम करतले. असंख्य ख्रिश्चन बांधवांनी गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेतला. मुस्लिम बांधवांनी गोंयच्या आणि देशभर जे कितें आसा तातूंत भाग घेतला. अशें सगळें जें आसा हो एक एंगल आसा. हो एंगल केन्नाच वयर येना. आमी सगळे जाण तरेतरेच्या रिलिजनचे जरी असले जाल्यार सुद्धा आमची भारत माता एक आमची आवय. ए सिंगल मदर अँड वी आर ऑल द सन्स ऑफ द सॉयल. म्हणजे आम्ही बंधुत्वान बांधले गेले मरे. आमकां आर्टिफिशियल फोटो काडपाची गरज ना. सर्व धर्म समभाव म्हणपाची बोंगळ सुडो म्हणपाची गरज ना. आमकां फोटो काडपाची गरज ना. आमी प्रत्यक्षान अशा प्रकारचे आचरण करपाक जाय आणि राष्ट्रीय पातळीचेर एकत्र येवपाक जाय. भारत मातेच्या आधाराचेर एकत्र येवपाक जाय. अशा प्रकारचे काम ही करतली सेल. फाटीं सत्तेत आशिल्ले आनी आतां आपल्याच सरकाराचेर बेजार आशिल्ल्या फुडाऱ्यांनी आतां परिमार्जन करचें म्हूण वेलिंगकाराचो सल्लो. हृदय परिवर्तनाचो कार्यक्रम संघटना करिना. मात संघटनेची दारां उक्तीं आसा म्हूण ताणें स्पश्ट केलें. कितें आसा जे आपली कर्मां करतात बरीं करतात किंवा वायट करतात ते ताजी फळां भोगतले. तांणी जें कितें करपाचें तें करपाचें केलां. तुमची दारां उक्तीं हय आमची दारां उगडीं आसा. आमची तडजोड ह्या प्रश्ना कडेन तडजोडूच ना. मातृभाशा ह्या प्रश्नाचेर तडजोड ना. माघारूच आसा तांच्यांनी पाप जें केलां तातूंतल्यान परिमार्जन करचें तांच्यांनी स्वताहून. आमकां प्रस्न ना. पण आमी हृदय परिवर्तनाचो कार्यक्रम काय आमचे कडेन ना. संघ स्वयंसेवक हो उच्चार केलो म्हणून आपूण स्वयंसेवक अशें जायना. गणवेश चडयलो काय मनीस जायना. वृत्तीच मनशाची तशी आसची पडटा. त्यामुळे स्पिरिटूच जर मनांत जर नसलो जाल्यार फोटो नाचोवन आनी गणवेश नाचून कांय उपयोग ना. आणि त्यामुळे जें काम आसा आमी पॉझिटिव्ह काम सकारात्मक काम भारत माता की जय स्वयंसेवक आनी कार्यकर्ते जे आसा भारत माता की जय ते फ्री आसा 4 गजाली करपाक. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत गोवा सुरक्षा मंच स्थापन करून बीजेपीक 21 वयल्यान 23चेर हाडपाक हे फुडारी येसस्वी जाले. आतां बीजेपीन लोकसभेची तयारी सुरू केल्या. म्हणजे लोकसभेच्या वेंचणुकेक गोंयचे बीजेपीक भितरली चॅलेंज सोंपिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.